नाका भियोन जर रावले जाल्यार आमकां जे लिबरेट केलेले गोंय मेळ्ळा न्हू, कितें ज्या लोकांनी बलिदान दिलां ते वेस्ट वयतले. चल्ला कितें 300 कोटी 400 कोटी 500 कोटी हाडून कोणाच्या नाळक्यान घालतात ते आनी करतात कामां कसली. कालचे स्टेटमेंट पळयलें हांवें ते, आनी ते कितें हें कितें आतां नवें न्हू. आयज जे भारतीय जनता पार्टीन जे मंत्री आहात न्हू तांकां पयलीं म्हणल्यार उलोवपाक रीत ना, आपणाक जाय तशें उलयता आनी डिक्टेट करून उलयता. तांकां हें खबर ना की एका पत्रकारा बरोबर कशें उलोवपाचें तें. तांकां हें खबर ना की पत्रकार म्हटल्यार एक चवथो आधार स्तंभ म्हणून ताका कसो रिस्पेक्ट दिवपाचो तो. आमी मंत्र्यांक रिस्पेक्ट दिना आमी आयज पत्रकारांक रिस्पेक्ट दिता, कित्याक पत्रकार आयज सत्य दाखयता, जे कितें गोंयांत घडटा तें दाखयता. आयज पत्रकार जे दाखयता म्हणून आयज थोडे तरी आमचे गोंयांत उरलेले आसा. आयज एक्टिविस्ट उलयता म्हणून थोडे तरी गोंयांत उरलेले आसा. आयज काल ज्या पद्दतीन एलेक्स सिकेरान जे स्टेटमेंट केलें, फक्त प्रश्न विचारलेलो ताका एका रिपोर्टरान की बाबा रे तें चीप क्वॉलिटीचें काम जाता, तें काम स्टँडर्ड ना, इतले पयशे मेळोन सुद्दां तशें कित्याक जाता काय म्हणून. कितें जाल्यार तेणी ताका उलट उत्तर दिलें की हेचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवंक आपूण बसोंक ना म्हणून. कळ्ळें तुका. सो हांव कितें म्हणटा, तुका इतले सुबेज उलोवपाची गरजूच ना. तूं एक लोक प्रतिनिधी आनी पत्रकाराचें काम तुका प्रश्न विचारपाचें. तुजें काम दादागिरीन ताका सांगपाचें न्हू. तुका जर उलोवंक कळना आनी उलोवंक रीत ना खुर्चे वयलो देंव ते, हांव गोंयच्या सीएमाक सांगपाक सोदतां, अशें जे कोण एरोगंट मिनिस्टर आहात जेंकां लोकां बरोबर उलोवपाक कळना, कितें जे लोक हांकां निवडून हाडटात तेंच्यांनी रिजायन जावपाचें. तुमचे कडेन जर तुमची खुर्ची सांबाळूंक जायना आनी तुमची जर एरोगन्सी इतली आहा जाल्यार रिजायन जावपाचें. आतां हांव कितें म्हणटा, जे ओल्ड गोवाक तुमी 300 कोटी दिता म्हणून सांगले, दिले काय ना तें म्हाका खबर ना, पूण दिता म्हणून सांगले म्हटल्यार दिवकूच जाय. ओके. सो त्या ओल्ड गोवान आयज जे काम चल्लां तें एका रिस्पॉन्सिबल पत्रकारान ताका तो प्रश्न विचारलो आनी तेणें तें तेजें उत्तर जें आहा तें विचित्र पद्दतीन दिलें. हें चुकीचें. तेणें सारको प्रश्न विचारलो ताका, सर ते पेंट मारतात ते घासूंक ना तेंच्यांनी, ते पोपाडे येयले, फाल्यां ते पेंट मारून ते वयतले आनी पयशे घेवन वयतले. म्हटल्यार आयज जें काम A ग्रेडीचें जावंक जाय तें C ग्रेडीचें जाता. कितें हेचो अर्थ कितें. सो हेची जाप आमकां तुमी जे आर्कोलॉजी हें आहा न्हू, कितें तेंच्यांनी आमकां दिवचें पडटलें, कित्याक तुमच्या अंडर तें येता सगळें ओल्ड गोवा. कितें आयज जे एक्सपोजिशनाक पयशे येयल्यात न्हू, ते ओल्ड गोवा सरावंडींग जे कितें आहा ते डेव्हलप करपाक पयशे येयले. तुमी जे पेवर्स सुद्दां घातले ते धुवन फुसून घातल्यात खंय मरे परत काडून. कितें रे. दॅट मिन्स तुमी हे करप्शन खंयच्या लेवलार करूंक उठले आनी सरकारांनी आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा करप्शन नात. अरे करप्शन ना कितें, करप्शन पणजे पयलें आमी स्मार्ट सिटीन, अजून मेरेन पणजेन एक सुद्दां रस्तो सारको ना, फुटपाथ सारको ना, गाडये नेमतात भितून, सिंक होल जाल्लेले आहा, लोक एक्सिडंट जावन मरता, लायटी सारके ना, काम केलां ते क्वॉलिटीचें ना. कितें चल्लां कितें 300 कोटी 400 कोटी 500 कोटी हाडून कोणाच्या नाळक्यान घालतात ते आनी करतात कामां कसली. आयज तुमचो हांगाय सरकार आसा, वयरूय सेंटराकूय सरकार आहा, तुमची चांदीच जाल्लेली आहा. वचून पयशे हाडटात आनी ते रिणाचे खापार सामान्य गोंयकारांच्या तकलेचेर करतात. 32,000 कोटी सुमार रीण जाल्लेलें आहा. एक गोंयकार 3 लाख सुमार रिणान आसा. हे फारीक करपाचें कोणी रे. फाल्यां सकाळीं तुजो जर सरकार पडलो आनी कोण दुसरो जर चलोवंक गेलो न्हू, हांव सांगता तुका तें सरकार चलोवंक जावचें ना. आयज गव्हर्मेंट सर्वंटांक सुद्दां पेमेंट सारको टायम टू टायम मेळना, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर्सांक 4-4 म्हयने पगार मेळना. ही आयची सत्य परिस्थिती. आयज जे ओल्ड गोवान ज्या पद्दतीन काम जावपाक जाय आसलेलें तें काम जावंक ना. आतां ते पयशे खंय वयतले कशे वयतले तें आमकां खबर ना, पूण म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज जे चर्च अथॉरिटीज आहा, बाकीचे कन्सर्न अथॉरिटीज आहा, लोक आसा, हेंच्यांनी विचारपाक जाय. रायबंदराचो रस्तो अजून मेरेन खड्डेमय कित्याक काय म्हणून. त्या खड्डेमय रस्त्यान लोक न्हयेनाक वयतले. लोक आतां जे ओल्ड गोवा चर्ची न्हयेनाक वयतले ते खड्ड्याच्या रस्त्यान वयतले. तो रस्तो तुमचे कडेन करपाक जायना जाल्यार आनी तुमी करतले कितें. फेस्त आतां तोंडार पावले. कितें रे. म्हणटकूच आयज ज्या पद्दतीन ओल्ड गोवा जी कामां जावपाक जाय आसलेली, एक्सपोजिशनाक जे पयशे येयलेले ते ज्या पद्दतीन युटिलायज जावंक जाय त्या पद्दतीन युटिलायज जावंक ना. सादो दुर्गाक पेंट मारता थंय सुद्दां करप्शन आनी ते आमच्या रिपोर्टर भावांनी दाखोवन दिले म्हणून सरकारान भरलेल्या मंत्र्याक राग येयलो आनी तो एरोगन्सान उलोवपाक लागलो. म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकांनी आयज तुमी वग्गी जे बसले न्हू, आयज थोडे तरी भायर सरून मरे विचारचे पडटले. कित्याक आयज ज्या पद्दतीन हे मिनिस्टर करूंक लागल्यात न्हू, हे कित्याक करूंक लागल्यात तर आयज आमी उलयना म्हणून, फक्त रिपोर्टर आनी एक्टिविस्टान उलोवन चलचें ना, तुमचे कमेंट्सांनी कांय जावचें ना. कितें आनी आमकांय टार्गेट करून कांय जावचें ना. आयज तुमी विचारपाक जाय सरकाराक, बाबा रे आमची शेतां कित्याक पुरतात, दोंगर कित्याक काबार करतात, झरे कित्याक नश्ट करतात, मास कन्वर्जनां कित्याक जाता, आयज जे ऑफिसर रिटायर जाल्यात तांकां एक्सटेन्शनां कित्याक मेळटा परत तुमकां ते साथ दिता म्हणून काय. सो आयची ही सत्य परिस्थिती. सो आयज काळाची गरज आसा. ईच एंड एवरी जो इशू आहा तो गोंयकारांनी सगळ्यांनी मेळोन घेवपाक जाय. म्हाका कित्याक पडला म्हणूं नाका, भियोन जर रावले जाल्यार आमकां जे लिबरेट केलेले गोंय मेळ्ळा न्हू, कितें ज्या लोकांनी बलिदान दिलां ते वेस्ट वयतले. कित्याक आयज आमचे गोंय दिल्ली आनी हरियाणाचे लोक कॅप्चर करपाक येयल्ले आसा. ऑफिशियली तेंच्यांनी बोर्ड मारलेले थंयसर फाटीं की वी आर गोईंग टू कॅप्चर गोवा म्हणून. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार जाणीव करून घेया आनी जे करप्शन चल्लां करोड लाख करोडांचे, ते करप्शन आमी जर उलयले जाल्यारूच बंद जावपाक शकता. सो हांव मागता
की हे जे ओल्ड गोवा जे आयज सगळे नाका जाल्यार चीप क्वॉलिटीचे जे काम जाला तेचेर ईच अँड एवरी जो गोंयकार थंय मिसाक वयता तेणी ते पळोवपाचे, दुर्गाचो पेंट पळोवपाचो, पेवर्स घातलेले पळोवपाचे, रस्त्याचे डांबर पळोवपाचे, बाकीचे सगळे जे काम आहा लायटी पळोवपाचे, खंयचे लायटी पॅटर्न ते पळोवपाचे आणि मागीर तुमचो विचार आमकां सांगपाचो. आणि हांव सीएमाक सांगता तुज्या कॅबिनेटान हे मंत्री जर एरोगंट उलयतात न्हू हेंचेर मातशी दखल घे. हेंची एज जाल्लेली आहा आणि एज जाल्लेल्या कारणान तांकां प्रेशर डायबिटीज हे आसतले, डायबिटीज वाडली काय तकली गरम जाता, असले लोक त्या मंत्रीपदाचेर बसोंक उपकारना. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार तांकां देंवन मातशें दुसऱ्यांक थंय जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तांकां बसोवपाची गरज आसा आणि बसोवच्या पयलीं तांकां सांग लोकां वांगडा, रिपोर्टरां वांगडा आनी एक्टिविस्टां वांगडा, एनजीओ वांगडा कशें उलोवपाचें. देव बरें करूं.